हॅलो, गुड मॉर्निंग सगलीं. तुमकां देव बरो दीस दिवं, बरी रात दिवं आनी बरी सांज दिवं. सांज गुड मॉर्निंग. कशें आहाय? जेली हायली पिली उठोली न्हिदोली कित कोताय तुमी? न्हिदोनूय आजून? उठे 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 बेगीन उठय. कित कोत रे बाबा? न्हिदोना आगो बाय, न्हिदोना आजून? उठ गो. ओके, आज व्हिडिओ करूया म्हणे कित्याक हांव बोटीचे येयलो तो आनी हांव कित्याक बोटीचे पावतो आनी हांव बोटीचे कित कोत्तो. सो म्हगेलें बोटीचें काम, हांव बोटीचेर शेफ. म्हजें नांव मारियो डिसोजा. गांवान आंबेलीचो, गोंया, इंडिया. माय आसा, बाय ना. भयण आसा, काजार जाल्या. बायल आसा, 3 जाण भुरगीं आहाय. 2 चेडे, 1 चेडूं. तुमी जाणाय ऑलरेडी. चल स्टार्ट करूया आतां. आज बोटीचेर कितें येताय सगळे आमचे भुरगे तारवटी काम करून. फॅमिली आहाय आमगेल्यो, सो तेज पासत आमी हिंगा येताय. ओके, सो म्हगेली जर्नी. हांव एक शुशेफ म्हणजे एक सुपरवायझर असो. हूंय गेली म्हणजे किचन कळना. सो हांव गेली म्हणटाय बोटीची. सो ते किचनाक हांव एक सुपरवायझर. कितें रांदताय वो कितें मेंटेनन्स, मागीर टेस्टिंग, मागीर कुलींग लॉग मो आसता तें मेंटेन करपाचें जेवण. मागीर तुगेलें टायम ट्रॅकिंग, भुरग्यांगेलें टायमार येताय वो टायमार येयनाय. मागीर तेमगेलें हय जायतें आसता वस्तू. सो तें म्हगेलें काम. ऑर्डरींग करपाचें, जेवण ऑर्डर करपाचें, जेवण म्हगेलें भायल्यान धाडपाचें, गॅस्टां कडेन टेबलाचेर धाडपाचें, तें म्हगेलें काम. जेवण कितकोन जालां तें चोवपाचें, तें म्हगेलें काम. सो मॉर्निंग हांव कित कोतां. मॉर्निंग म्हगेली ड्युटी 8 o'clock. 1 मागीर 1 जालें म्हणटरी 4 ते न्हिदपाचें. मागीर 4 ते मागीर राती कडेन 1 देखून जाताय, केन्ना 10 जाताय. सो एश कोन्न आमगेलो दीस वयता. केन्ना मोदें मोदें फंक्शन आसताय. सो मॉर्निंग उठोता, जॅकेट घालता. कूक जॅकेट हिचो गायलो आहा ती सद्याक. ही कूक जॅकेट म्हगेली. आनी ही म्हगेली जॅकेट केन्ना थोंडाय आसता, सो तेन्ना ही घालपाची. ही म्हणटाय ऑफिसर जॅकेट. सो म्हाका स्ट्रायप्स आसाय. ओके, सो इन्क्लूड हांव एक ऑफिसर असो. ओके, सो आख्खें मॉर्निंग हांव शेफ कोट घालता. आनी रातीको कितें फंक्शन आहा न्हू, हे भाशेन फंक्शन आहा जाल्यार हांव तें युनिफॉर्म घालूं पडटा आमकां. ओके, सो मॉर्निंग उठोता हांव 8 न्हेसोता. म्हळ्यार मागीर मिटिंगेक धांवता. आमगेली मिटींग आसता 8 o'clock. 8:05 देखून मिटींग स्टार्ट कोताय आमी. म्हणजे मेनू हें कोताय, किंवा डिस्कस कोताय. कोणा एलर्जी आहा, कोणा एलर्जी आसता गॅस्टां, सो ते डिस्कस कोताय. सो कित करपाचें, कित चेंज करपाचें तें डिस्कशन आसता आमगेलें. सो तो मिटींग जाल म्हणटरी आमी मागीर प्रोविजन वयताय. प्रोविजन म्हणजे लास्टाक तुमी दाखयलें प्रोविजन शॉपिंग आसता आमगेलें. वेजिटेबल, फ्रुट्स ते मॉर्निंग ओपन जाताय, ते आमी पिकअप कोताय. कित जाय त्यो वस्तू आमकां. ओके, तें जालें मागीर आमी मागीर प्रिपेरेशना लागताय. केन्ना फंक्शन आसताय मोदें सीडी आहल्यार फंक्शन आसताय. केन्ना कानापी आसताय. कानापी म्हळ्यार ते जेवणाक पिसीस ते ग्लासान घालपाचें, ते डेकोरेशन करपाक ते फंक्शन आसताय. ओके, ते फाटल्यान प्रिपेरेशन जालें म्हणटकूच आमी मागीर एक देखून प्रिपेरेशन कोताय. थिंग मोदें कितें फंक्शन आसल्यार ती खबर कोताय. तेज्या मोदें म्हाका ऑर्डर दिताय भुरगे आपले. सो आमगे कूक आसताय ते ऑर्डर दिताय. सो तें ऑफिसान वचपाचें आनी सिस्टमाची ऑर्डर करपाचें. सो तें नेक्स्ट डे येता. ओके, सो केन्ना मेंटेनन्स जाल्यार मेंटेनन्स रिक्वेस्ट करपाचें. आमगे GPM आसताय तेंकां सांगपाचें नाम तेका करून जाता. ओके, सो मेंटेनन्सा रिपोर्ट. मागीर मॉर्निंग म्हाका आख्खे फ्रिज्यो चॅक करूं पडटा. आख्ख्यो फ्रीज आख्खे चलताय जाल्यार टेम्परेचर काडूं पडटा. आख्खो फ्रिजीचो तेजो टेम्परेचर काडूं पडटा. ओके, आनी मागीर तो रिपोर्ट बरोवपा पडटा पेपराचेर. आनी मागीर 1 जालें म्हणटकूच मागीर गेलें न्हिदूंक. ते 1 आनी 4 मदें भायल्यान वचूंक जाय जाल्यार वचपाचें. नाल्यार IPM सांगल्यार ABCD तेशें को आहल्यार वचूंक मेळना आमकां. ओके, सो तेका लागून आमी येता IPM आहल्यार वचनाय. ओके, मागीर 4 येताय. 4 आमगेलें स्टार्ट सारकें. मेन प्रिपेरेशन रेडी आसूंक जाय सारकें. ओके, सो मागीर कितें करपाचें. मागीर हांव एक शॉर्ट आनी एक मिटींग घेता तें कडेन सगळें जालें काय म्हणून. ओके, म्हाका मागीर तें शो सॅम्पल प्लेट्स दाखोवपाच्यो. ओके, सो त्यो प्लेट्यो ते भाशेन करपाच्यो. आनी मागीर तेच्या फाटल्यान म्हाका मागीर बिफोर ओपनिंग
मिटींग घेवपा पडटा हे कडेन कोणा कडेन स्टिवर्ड आसता थंय सर्वीस तांकां मिटींग घेवपाची 5:45 मिटींग घेता ते कडेन आख्खें डिस्कशन कोता मेनूचें आनी मागीर तेय प्रिपेर्ड आसता आमी प्रिपेर्ड आसता सो मागीर कित्याक ऑपरेशन टायमार अशी तशी धांवपाची म्हणून कित्याक लोक पुश्तीन ते रेस्टॉरंटान येताय ओके जेवपा येताय ते रेस्टॉरंटान आनी अशें करून मिस्टेक जावपा शिरपणा एक मिस्टेक जाली आख्खें मागीर आमगे रेटींग बी देंवता रेटींग बी आसताय ओके सो त्या रेटिंगां सद्या आहाय बरें भाशेन आहाय रेटींग बरें आहा आमगेलें सो लास्ट टायम तुमी दाखयलो फोटो घायलो तो पोस्ट सर्टिफिकेट बीन दिताय आमकां ओके तेदो मागीर सर्वीस स्टार्ट जाता प्रिपेरेशन स्टार्ट जाता मागीर ऑर्डर्स हांवें चॅक करपाचें आनी मागीर भायल्यान धाडपाचें ओके मागीर भायल्यान धाडले म्हणटकूच गेस्टांक मागीर हांव लास्टा ऑपरेशन जालें म्हणटकूच डिजर्ट लास्टा 6 कोर्स आसताय 100 कोर्स आसताय ते 100 कोर्स काबार 100 कोर्स म्हणजे स्टार्टर सूप फीश सॉर्बे मेन कोर्स आनी मागीर डिजर्ट ओके तेच्या फाटल्यान म्हाका हांव मागीर गेस्टां बरें वयता फिडबॅक घेवपाक ओके फिडबॅक घेता सो गेस्टांक सांगता कशें लेवल ती हॅपी म्हणजे म्हाकाय बरें जाता जेवण तें बरें लागलें म्हणटकूच म्हाकाय जेवप बरें जाता म्हाकाय मागीर सुसेगाद तें न्हिदो मेळटा की तें एक कंप्लेन आसल्यार टेंशन पडटाय मागीर बोटीचे आहाय ते जाणाय आसता बाबा शुशेफ म्हणल्यार की सो टेंशन पडटाय ओके पूण हांव कितें हांव रिलॅक्स शुशेफ हांव टेंशन दिना दुसऱ्याक तेय म्हाका टेंशन दिनाय सो बरे भाशेन टीम बरी आसूंक जाय टीम बरी आसल्यार तुगेलें सुसेगाद बरे भाशेन जाता ओके ते भाशेन आमगेलें प्रोसिजर व्हरूंक जाय तशें करून जण एकल्याचेर आहा तें कितें करून चलोवपाचें ओके सो तेच्या फाटल्यान फिडबॅक केलो म्हणटकीर हांव मागीर म्हगे भुरग्यांक सांगता ओके गायज जस्ट मेक अ शॉर्ट मीटिंग सो आय हॅव अ फीडबॅक फ्रॉम द गेस्ट the guest was really happy and then they said this was really nice evening or night and the guest said just say all the colleague just thank you very much my estimation thanks सांगता ओके मागीर ते हॅपी जाता सारकें तेय हॅपी जाता आपणें जेवण तांकां लायक जालें मागीर ते मागीर जालें मागीर अशें करून 11 केन्ना जाता 10 जाता मागीर अशें करून आमगेलो दीस काबार जाता केन्ना राती कडेन आमगे फंक्शन आसता ही ऑफिसरांगे मागीर आमकां ती युनिफॉर्म घालून वचूंक पडटाय कळना सो कितें फंक्शन एटेंड करूंक पडटा कितें केन्नाची कळना सो मागीर हे भाशेन मागीर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमकां कंप्लेन बी जाल्यार शेफ कूक मेन आमगे हेड ताका रिपोर्ट करूंक पडटा कळना सो अशें जालां शेफ सो हांव पयलीं सांगता तेमी कंप्लेन क्वेश्चन म्हणून सो ते आमकां रिपोर्ट करूंक पडटा हो म्हगेलो बोटीचेर ड्युटी पूण मोदें कितें सकाळचें आमकां सेफ्टी ड्रील बी आसताय ट्रेनींग आसताय ती एटेंड करूंक जाय कळना सो ती म्हाका केन्ना ट्रेन म्हणजे आतां ओके फायर एक्सटिंग्विशर पावडर हुंच लोकेशनाचें आहा तें म्हाका गेलीं तांकां भुरग्यांकूय सांगूंक जाय कळना तुमकां सो तें अमके कडेन हांवें अमकें तें सेफ्टी ट्रेनींग बी हांवें केन्ना तांकां एक्सप्लेन करूंक पडटाय ओके जायत सांगिल्लेशें सो ही ड्युटी आसता म्हगेली ओके मागीर तेच्या फाटल्यान हांव मागीर कॅबिनान वयता न्हिदोन आनी मागीर वचून आतां राती कवर केला हो विडियो ओके न्हिदोन येयलो कडेन आसतना ओके थँक्यू तुमकां देव बरें तुमी आयकिल्लो हो म्हगेलो थोडीं उतरां कितें चलता तें म्हगे बोटीचेर आनी हांव कितें कोत्तो ओके देव बरें कर म्हणटा तुमकां गॉड ब्लेस यू सगल्यांक मोग आसूं ओके बरे भाशेन रावाय बरे भाशेन न्हिदाय बरे भाशेन हूंय वयता जाल्यार बरे भाशेन गॉड ब्लेस यू सदांच तुमी मागड्यान दोतलो ओके देव बरो दीस दिवं रात दिवं सांज दिवं ओके जेली हायली पिली उठली दॅट्स द बॉय चल बरी करून ओके गॉड ब्लेस यू ऑल